प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज शुक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाची 26 ते 15 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. मागीर जेजू गालिलेयाच्या व तिबेरियासाच्या दोर्याचे पोलतोडी गेलो आनी लोकांची उरपूंस ताचे फाटल्यान गेली, कित्याक पिडेवंता खातीर तो कोत्तालो त्यो खुणा तांणी देखलेल्यो. जेजू दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसा सांगाती थंय बसलो. जुदेवांची पास्का परब लागीं पावलेली. आपले दोळे उखलून आनी लोकांची ओड उरपूंच आपणाशी येता ती पळोवन ताणें फिलिपाक म्हळें, ह्या लोकांक हांव दिवंक खंयचे म्हूण आमी उंडे घेवचे? ताची परिक्षा करूंक ताणें हें म्हणलें, कित्याक आपूण कितें करतो आसलो तें तो बरो जाणो आसलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो, एक एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनारांचे उंडे ताका पावचे नात. ताच्या शिसा मोदल्या एकल्या शिमाव पेद्रूच्या भावा आंद्रेन ताका म्हळें, हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय पावता? जेजून म्हळें, लोकांक बसोया. ते सुवातेर जायते तोंड आसलें, म्हणटच लोक बसलो. दादले सुमार 5000 आसले. तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिनवासून बसलेल्यांक ते वांटले. तेच परी मासल्योय वांटल्यो. तांकां जाय तितले वांटून दिले. आनी ती धादोशी जातोच ताणें आपल्या शिसांक म्हळें, कुडके उरल्यात ते एकठांय करा, कांयच इबाड जावं नये. ह्या पासत तांचें खावण जातोच जोवाच्या 5 उंड्यांचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी अश्यो 12 पांटल्यो भरल्यो. ताणें केल्ली खुणा लोकांन देखली तेन्ना तांणी म्हळें, संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबाव विरेत वचतो. ती येवन आपणाक बोळान धरून राजा करूंक सोदताली म्हूण जेजू जाणो आसलो. देखून तो कोडसरून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयचे शिवर्तमान आमी वाचता की जेजू एक व्हडली मिलाप करता. 5 उणे आनी थोड्यो मासल्यो ज्यो आसल्यो त्यो सगल्या हजारांक 5000 लोकांक तें जेवण दिता. आनी आज भाव भयणींनो, जेन्ना हें शिवर्तमान आमी आयकता, आमी कितले पावटी ही जी मिलाप केली जेजून, हाचे वयर आमी नियाळ केला. आमी कितले पावटी आमी इतली शिकवण मेळ्ळी आमकां. पूण जेन्ना आमी आयज ह्या उतरांचेर आमी नियाळ करता, तर आमी जें जेजून फुडें म्हणलां ताचेर आमी नियाळ करुया. तो कितें म्हणटा? कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावं नये. परतून वाचता, कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावंक न्हय. भाव भयणींनो, कितले पावटी आमी जेवता, आमी चड आमच्या बशेन घेता आनी जेन्ना आमकां तें चड जाता, आमच्या पोटाक चड जाता, आमी तें सुण्यांक घालता, आमी माजरांक घालता, आमी तें भायर उडयता. आनी कितलो लोक आसा ह्या संवसारांत ज्या लोकांक आजुनूय एका दिसान एक जेवण खावपाक ना. दुसरें, आमी बाजारांत वेता आनी कितल्यो वस्तू हाडटा. पयशे आहात आमचे कडेन आनी त्यो वस्तू हाडून आमच्या घरा कडेन आमी दवरता. भाव भयणींनो, केन्नाय ज्यो वस्तू आमी हाडटा घरा कडेन आमच्या, त्यो आमी केन्नाच वापरना. आमी ते बिश्टे कोनशाक दवरल्या, पूण ताचे आमी पयशे दिल्यात आनी त्यो वस्तू आमी काडल्यात आनी आमच्या घरांनी दवरल्यात. इबाड केलां,
जे आमकां जेजून आमकां देवान बेसांनी बोल्लां तें. आनी भायर लोक आसा ज्या लोकांक जेवण ना, तांकां कपडे ना घालपाक, तांकां रावपाक जागो ना. आनी जेन्ना आमी असली इबाड कोत्ता, वस्तू हाडटा घरान दवरता पूण त्यो वापरना, तर आमी इबाडता. कितले पाटी जेवण इबाडता. आनी भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां सांगता, तो म्हणटा जेन्ना आमी इबाड कोत्ता, ज्यो वस्तू आमचे कडेन आसात आनी आमी दुसऱ्यांचें पळयना, आमी आमचेंच पळयता, आमची पोटां भरता, आमी दुसरे वस्तू बाजारान वचून कितल्यो वस्तू हाडटा ज्यो आमकां नाका, तेन्ना आमी खरेंच हें जें जेजून बेसांव दिलां, देवान आमकां बेसांव बोल्लां, तें आमी जेजूक आर्गां दिनासतना आमी तें इबाडटा. आनी भाव भयणीनो, गरज आमकां आमच्या घरान आयकात बरे भाशेन, आमी जेन्ना जेवता, आमी कितें रांदता, आमचे बशेन आमी घेवया, थोडेंच घेवया आनी जें आसा त्या बशेन आमी काबार करया. आनी जाय जाल्यार आनीक पोत्तून घेवंक जावंक जाता, पूण आमी केन्नाच इबाड करपाक आमी फुडें सरपाची गरज ना. आनी भाव भयणीनो, आमी चड रांदलां जाल्यार आनी तें इबाड करपाक आमकां आमचे कडेन फ्रीज ना, आमचे कडेन तें दवरपाक ना जाल्यार आमच्या शेजाऱ्यांक आमी भायर वचून भिकाऱ्यांक कोणाक तें दिवया. कित्याक खरेंच तांकां तांचें पोट भरून आमी खरेंच जेजू तांकां पावतलो म्हणून आमी खरेंच ती आमचो जेजू आमचे भितर आसा आनी आमी तांकां त्या भिकाऱ्यांक पावता म्हणून तो मोग दाखयता म्हणून आमी आयज फुडें सरोया. आनी जेन्ना आमी बाजारान वता, कितल्यो वस्तू आहात बाजारान आमच्या आतां ह्या दिसांनी, मोबायल फोन आसा, टीव्ही आसता, घरान जाय एकूच टीव्ही, घरान जाय एकूच मोटर, पूण आमी कितली मोटरां हाडटा, आमी कितली टीव्ही घालता. हांवें एका पाटी घरा गेलां कोणाच्या आनी थंयसर तांच्या टीव्ही तांच्या बाथरुमान आसली, टॉयलेटान आसली टीव्ही, आनी घरान बेडरुमान आसली, सालान आसली, भायर आसली, भितर आसली आनी तांच्या बाथरुमान आसली. इतल्यो आमकां टीव्ही गरज भाव भयणीनो, पूण आमी इतल्यो वस्तू हाडटा आनी आमगे सगल्यांक दाखयता की आमचे कडेन कितलें आसा, पूण आमी खरेंच इबाड कोत्ता जें आमकां देवान बेसांव बोल्लां तें. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ कोत्ता, देव आमकां कितें म्हणटा, जेजून आमकां कितें शिकयलां, तो म्हणटा आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, दिसपट्टें आमचें जेवण दी, दिसपट्टो आमचो पांव दी. ताणें आमकां म्हणूंक ना आमी आमचो सुमानाचो, म्हयन्याचो, वर्साचो, आमच्या फुडें आमची जेनरेशन येतली, आमच्या भुरग्यान तांच्या भुरग्यां पासत आमी दवरपाची गरज ना. आमी फकत आमच्या दिसपट्ट्या जिविताचो पांव आमी फकत मागुया. आनी जेन्ना आमचे कडेन चड आसा, जेन्ना आमचे कडेन आमच्या हातान चड आसा, तो आमी दुसऱ्यांक दिवपाक आमी फुडें सरोया. आयज जेन्ना हे शिवर्तमानाचेर नियाळ कोत्ता, हें देवाचें उतर आमकां एकल्याक उलयता, म्हाका उलयता, सगल्यांक उलयता की आमी खरेंच जेजूचे पाटलावदार म्हणून हो मोग जो जेजूचो, जें बेसांवान आमकां बोल्लां, हें आमी दुसऱ्यांक दिवपाक आमी फुडें सरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक, तुमकां तुमच्या फॅमिलीक जेजूचो, सर्गीच्या बापाचो आनी पवित्र आत्म्याचो दीस हांव आवडयता.